प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेसवोर 21 वोळ 20 ते 28 जेरुसाल्याक फौजीन वेदो घाल्लो तुमी पळयतल्यात तेन्ना तांचें गोठठाण पावलें म्हूण समजात. तेन्ना जुदेयांत आसात तांणी दोंगराचेर पळून वचचें आनी शारांत आसात तांणी भायर सरून वचचें आनी केद्या गांवांनी आसात तांणी शारा भितर वचचें न्हय. तर सूत घेवपाचे दीस हे आनी बरयलोलें आसा तें सगळें आतां पाळोन येतलें. ते दीस येतूच गर्भेस्त बायलांचें आनी बाळकांक दूद दितोल्यांचें कोटा. देशाचेर भयंकर आटेविटे येतले आनी पिणकेचेर क्रोधाची शिरोंत पडटली आनी विदेशांचो काळ बरोसोर तीं तोरावीन मरोन पडटलीं आनी तांकां कैदी करून सगळ्या राष्ट्रां मदें तांची दुस्पट जातली आनी विदेशी जेरुसाल्याक पांयां दोळा मोसतले. सुर्याचेर चोंद्रिमाचेर आनी नखेत्रांचेर कुणां जातल्यो. समंदीर गोरजोडटा तो आयकून आनी लारां उचांबळ जाल्यात तें पळोवन संवसारार राष्ट्रां सारकींच गारबोतलीं आनी तोलमळटलीं. प्रिथुमेचेर येवचें आसा ताच्या हुस्क्यान कापून मनशाचो जीव वेतलो विरगून. तो अंतराळाच्यो शक्ती कलकलतल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडले मोहिमेन एका कुरपा मदें येताना तीं देगतलीं. हें घडूंक सुरू जाता तेन्ना घोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार.